आर्गां तुका जेसू, मोहिमा तुका जेसू, वाखाणणी तुका जेसू. आमी शिकल्याव तेसलोनिकारांचे पयले चिठीन 2 अवेस्वरान आनी 13वी वळीन देवाक निरोंतरी दिनवासूंक आनीक एक कारण आसा, आनी तें कारण हें: आमचे कडसून तुमी देवाचो निरोप घेतलो तेन्ना मनशाचें उतर कशें तें तुमी मानून घेतलो ना, पूण देवाचें उतर कशें, तर तें खरेंच ताचें उतर आनी तुमा भावार्थ्यां मदें आपलें बोळ दाखयत आसा. तर खऱ्यांनी देवाचें उतर एक देवाचोच संदेश कसो आमी मानून घेवंक जाय हें आमी कालच्या दिसा शिकल्याव. जाणो जावन की हें उतर फक्त मनशाचें न्हय, पूण देवाच्याच तोंडांतलो संदेश डायरेक्टली आमकां मेवला असो आमी तो मानून घेता. दुसरी वस्त आमी शिकल्याव ती जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता तें आमी भावार्थान घेवपाची गरज आनी त्या उतराचेर आमी सोत मानपाची गरज. तर आज आमी शिकतल्या जेन्ना बागेवन जाकोबाचे चिठींतल्यान पयल्या अवेस्वरान 21वे वळीन आमी अशें शिकता की हें देवाचें उतर तर आमच्या जिवितांत वावर करतले जाल्यार आमकां कितें करपाची गरज, कितें आमचे कडल्यान आमी कितें करूंक जाय तें आमकां बागेवंत जाकोबाचे पयले चिठीन 21व्या अवेस्वरान मेळटा. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 21. ह्या खातीर सोगलें मेळेपण आनी सोगलें तरेचें खोटेपण सोडून दियात. देवान तुमच्या काळजांनी आपलें उतर वोंपलां आनी हें उतर तुमकां तारण दिवंक शकता. तर हें उतर खालतीकायेन मानून घेयात. हाचेर आतां आमी इल्लोसो नियाळ करुया. बरे भाशेन ह्याच एका वर्स जो आमी वाचला, ही वळ जी वाचल्या ताचेरूच आमी बरे भाशेन शिकोवन घेवया. तर आमकां ही वळ कितें म्हणटा? सोगलें तरेचें मेळेपण आनी खोटेपण आमी काडपाची गरज. कित्याक जेन्ना तें उतर आमी घेता तेन्ना त्या उतराक शक्ती आसा आमचो आत्म्यांक तारण दिवपाक. तर देवाचें उतर जावन आसा जिवितांत भरलेलें आनी हें जिवीत जेन्ना आमचे भितर येता आमच्या भितर ताची वाड जाता. तर जरी तर आमी देवाचें उतर आमच्या काळजांत आनी मनांत आमच्या जिवितांत घेतलें, तें आमच्या भितर पाळां घेतलें. जे भाशेन एक फळां दितें झाड पाळां घेता तशें तें पाळ घेतलें आनी तें वाडटलें आनी वाडटोच तें आमच्या जिवितांत बरीं फळां आनी बरें निकाळ घडोवन हाडटलें. जे भाशेन देव ताका धाडटा, देवान धाडलां तें उतर कितें तरी बरें करून घडोवन हाडूंक, एक बरो निकाळ तयार करूंक यशस्वी जावपाक. तर हेंच तें घडोवन हाडटलें. तर आनीक बारीकसाणेन आतां हाचेर नदर घालुया. 2 गरजेच्यो वस्तू आसात त्या वळीन आमी वाचल्यान 2 गरजेच्यो वळी आसात. 2 गरजेच्यो वस्तू आसात. पयलें म्हणल्यार सोगलें तरेचें मेळेपण, पजडपण जें कितें आमचे भितर आसा, सोगलें तरेचें खोटेपण सोडून दियात. आमच्या भितर आतां देव आमकां सांगता जें कितें आमच्या भितर वांकडें आसा, जें देवाचें न्हय, मेळेपण, खोटेपण, कुसरेपणान अशें आमी जियेता तें सोगलें आतां काडून उडोवपाची गरज. आमचें जिवीत नितळ आनी निवळ करपाची गरज. पातकां जियोंक ओर रोखडेच रागान भरूंक, रोखडेच कोणाच्या आंगार वचूंक, कितेंच जालें जाल्यार झगडी करूंक, ह्यो सगल्यो वायट देंवचाराचे गूण आमचे भितर दवरप म्हणल्यार आमचें जिवीत बरें जायना. आनी असलें जिवीत दवरलां आसतना देवा कडल्यान देवाच्यो भासावण्यो आमच्या जिवितांत येतल्यो म्हूण हेंय समजप म्हणल्यार सारकें ना. हें सगलें खोटेपण, मेळेपण, पातक
कोडूसाणीन जिवप, रोखडेच ओकमानीत जावप, रागान भरप, लोकांचो विंगास घेवपाक आमचें मन तर आसा, वो बोगसण्यान तर आमी रावता जाल्यार देवाचें उतर आमच्या जिवितान कशेंच शार्ती पावचें ना. ताचो बरो फळ मेवचो ना त्या उतराचो. जरी आमी म्हणटा देवाची भासावणी उलयता, पूण आमचें जिवीत तर खोटेपणान आनी मेळेपणान भरलां जाल्यार आमकां त्या उतराचें पीक आनी बरो निकाळ कसोच मेवचो ना. कितें जाल्लें आसा गाय? आमच्या काळजाची जमीन पिकाळ ना. हालेलुया. बी बरें आसा, देवाचें उतर म्हणल्यार बी, पूण तें बी जेन्ना जमनीर पडटा ती जमीन तर पिकाळ ना. इंग्लिशीन आमी म्हणटा द सॉयल इज नॉट फर्टायल. ते किल्लून हाडपाक त्या जमनीन शक्ती ना. ती जमीन तुवें पिड्यार केल्या. ती जमीन तर पिड्यार जाल्ली आसा. म्हणजे आमचें काळीज, आमचें मन, आमचें जिवीत तर सारकें ना. जाल्यार देवाचें उतर तें बी तर कितलेंय पडलें जाल्यार कसलोच ताचेर फायदो जायना आनी ताका पीक कशेंच जावचें ना. देखून देव आमकां सांगता, सगळे तरेचें वायट जें वसता तें मातशें भायर उडयात, कित्याक तें आमकां बरेपणाक पावचें ना. आतां दुसरें कितें सांगलां त्याच वळीन आमकां आनी एक कितें सांगलां गरजेचें, तें म्हणल्यार जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता तें सगळे खालतीकायेन मानून घेयात. हे वळीचो निमाणी लायन अशें म्हणटा, आपलें उतर वंपलां आनी तें उतर तुमकां तारण दिवंक शकता, तर हें उतर खालतीकायेन मानून घेयात. जेन्ना आमी खालती आसता तेन्ना आमी देवाचें उतर आमचे भितर शिकपाक आमी तयार जाता. आतां जो मनीस खालती आसता ताचे भितर हे 3 गूण आसतात. पयलो म्हणल्यार तो विस्वाशी आसता. इंग्लिशीन आमी म्हणटा फेथफूल. तो विस्वाशी आसता देवाच्या उतराक. दुसरें म्हणल्यार तो देवाचें उतर आयकपाक सदांच राजी आसता. दुनिया हांव हांगा आसा, उलय तूं, हांव तयार आसा तुजें उतर आयकूंक. तर इंग्लिशीन आमी ताका म्हणटले जाल्यार अवेलेबल. फर्स्ट इज फेथफूल, अवेलेबल. आनी तिसरें म्हणल्यार तो देवाचें उतर शिकपाक तयार आसा. आपल्या जिवितान जें कितें तें उतर करूंक लायता, कशें कितें बदल हाड म्हणटा तें रोखडेंच तो करता. जे भाशेन एक ल्हान भुरगो टिचरीन कितें सांगलें ताका व्हडले घडे हुशार मोत ताची ना, पूण सांगलें बाबा घरा वचोन हे लिसांव तूं 2 पावटी वाच, ओ तें बरोवन काड 2 पावटी 3 पावटी. तो सांगता तशें करता आनी देखून तो आपल्या शिक्षणान बरो जाता, यशस्वी जाता. तो जो मनीस खालती आसा तो विस्वाशी आसता देवाच्या उतराक. तो सदांच देवाचें उतर आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालपाक तयार आसता. आनी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत हें उतर म्हाका कितें सांगता काय, खंयच्या म्हज्या जिविताचो भाग सारको ना तो रोखडोच निटायेर घालपाकूय तो तयार आसता. देखून आमी म्हणटा तो शिकपाक हुशार आसा. हुशार कशे भाशेन सांगलें बाबा पळय देवाचें उतर म्हणटा तुवें भोगसूंक जाय, तर म्हणटा दोनिया वय हांवें कोणाक तरी भोगसूंक ना, तुजें उतर तर म्हाका सांगता भोगसूंक जाय म्हूण हांव आयजच्यान निर्णय घेता की हांव ताका भोगसूंक ट्राय करतलो. देवा तुजे कृपेन हांव ताका भोगसूंक स्टार्ट करतलो. थोडे कितें म्हणटात ना म्हाका भोगसूंक जायना, म्हणजे हो मनीस कितें करता, देवाचेर आड कसो वेता. जेन्ना मनीस खालती आसता तेन्ना तो असो एक मस्त भुरगो जे भाशेन टिचरीचे आयकना इस्कॉलान तसो जायना. देवाक परत्याक टिचरीक परत्याक थोडे भुरगे दितात, तसो हो मनीस देवाक परतें दिना. हो थोडे म्हणटा हय तूं जाणय ताणें म्हाका कितलो दुखयला तो, तुका जालें जाल्यार तुका गमपाचें. आमी आतां दुसऱ्यांक सांगूंक सोदता की तूं आतां म्हाका हांवें कितें करचें तें सांगूं नाका. देवाकूय मनीस सांगपाक तयार जातात, तूं देव म्हण तुवें तांकां भोगशिलें, तूं म्हाका सांगिनाका ताका भोगोस म्हणून. असली जायत्या जाणांची आमची वागणूक जाल्ली आसा. पूण परतें जाल्यार जो मनीस खालती आसता तो देवाचें उतर पयलें आपल्या जिवितांत घेता आनी तें पळय कितें सांगता करपाक ते सगळे खालतीकायेन त्या उतराक आपलो बरो जबाब दिता आनी असल्या मनशाच्या जिवितांत जेरूल तें देवाचें उतर बरो निकाळ, बरो फळ आनी पिकाळ जावन दाखयता. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू. मोगळा बापा, आमी तुका आर्गां दिता ही तुवें स्वता आमकां शिकयली आनी आमकां दाखयलें की तें आमचें मेळेपण, आमचें कुसडेपण जें आसा ताका लागून आमच्या काळजाची जमीन पिकाळ जाल्ली आसा.
जाचेर कांयच किल्लून येना. आनी तुवें आमकां दाखयल्या तुजी जी वंप्याची वोपार आसली, एक वोपार जेजून सांगल्या जो मनीस वंपूंक वेता, बी घेवन वेता वंपाक, आनी 4 तरेच्या जमणीचेर तें बी पडटा. पयली जमीन अशी आसा जी मनशांक देवाचें उतर परगट जाता पूण तांकां तें समजोच ना. ही पयली तरेची जमीन. दुसरी तरेची जमीन अशी आसा जी मनशां रोखडीच ओखमानीत जातात. तांचे भितर कोडूसाण भरलेली आसा. बोगसणे घेवन ती वर्सांची वर्सां जियेतात. तिसरे तरेची जमीन ही मनशां अशी तांचे भितर खोंतीच भरल्यात. तरेतरेची चिंतना आनी खोंती घेवन ती आसात. सोत मानूंक देवाचेर ती खूब पाटी आसात. आनी तांचें जिवीत संवसारी राटावळींनी घुस्पल्लें आसा. हें करूंक जाय, संवसारी हें आटापूंक जाय, तें आटापूंक जाय, तातूंतूच संवसारी वस्तूनच ती भरल्यांत आनी पातकांत ती जियेतात. देवान तांकां निवारल्यान पातकांतली तरी पूण त्याच पातकाच्या जिवितांत ती आसात. जे मेरेन आमी अशें आमच्या कुडीच्याच वणावण्यांनी उरतांव, पवित्र पुस्तक म्हणटा की जो मनीस संवसारीच वाटेन ताची चिंतना सगळी संवसाराची, तुवें म्हाका वायट केलां हांवूय तुका तसोच करतलो, संवसारी जाणवाय घेवन ती आपलें जिवीत जियेतात, तांच्या भितर मरण आयलें अशें म्हणटा. मरणाचे वाटेर ती आसात अशें म्हणिना, पूण संवसारी चिंतप घेवन जिवप म्हणल्यारूच मरणांत आमी आसा अशें आमी धरूं येता. पूण जीं मनशां आत्मीक वाठारांतली चिंतना घेवन आसात तांच्या भितर जिवीत आनी शांती आसता. एक ल्हान उदाहरण दिता. धर तुका कोणें आयज सकाळीं कितें म्हणलां ओर केन्ना कालच्या दिसा ह्या सुमनान तुका कसली कसली उतरां दिलीं, कोणें घरच्यान वा सोयऱ्यान वा कोणें खंयसर कामाच्या जाग्यार शेजाऱ्याच्या कोणें मनशान तुका कितें 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 उतरां म्हणलीं नोकमानाची, तुका तें खूब लागलें आनी तुका दिसतालें की हांवूय ताका तोंड भर दितलें म्हणून, पूण आमी ओगीच रावल्या आनी आमी म्हणल्यां दोनया ह्या भावाक वा भयणीक खबर ना तो कितें करता पळय तो, आनी देखून तुज्या नांवान जेजू हांव ताका बक्षितां. आतां ही कसली चिंतना? ही जावन आसा देवाची चिंतना. ही जावन आसा आत्मीक वाठारांतली चिंतना. संवसारी चिंतना न्हय. संवसारी चिंतना जाल्यार आमी रावतले जाल्यार आयज ताणें म्हाका म्हणलां न्ही, फाल्यां नाल्यार परवां हांव ताका दाखयतलो, एक दीस ताका आपूण परत दितलो. ही जाली संवसारी चिंतना. जरी तर आमी देवाची चिंतना घेवन म्हणटा जेजू तुज्या नांवान हांव ह्या भावाक वा भयणीक बक्षितां, जाल्यार आतां तुज्या भितर देवाचें जेजूचें सुभाम जिवीत भितर सरलें आनी ताच्या बरोबर शांती तुज्या जिवितांत येतली. बापा जेजूच्या नांवान आमी तुका आर्गां दिता. ही स्वता तुवें आमकां शिकयली देखून आनी तुवें आमकां सांगलाय तुज्या उतरान पदवी आसा, अधिकार आसा आनी ह्या तुज्या उतराच्या पदवेन आमी आमचें मन नवें करूं शकता, आमचें जिवीत आमची चिंतना बदलूं शकता आनी अधिकार घेवन तुज्या नांवान आमच्या जिवितांतलें सगळें मेळेपण, सगळें पोजडपण, सगळें खोटेपण आमी तुज्या उतरा वरवीं दोनया तें नाकारतांव आनी तें भायर उडयतांव. आमकां तें आनी नाका, कित्याक तें आमकां कसल्याच बऱ्यापणाक पावना. तुजें उतर दोनया आमी आमच्या जिवितांत आपणायतांव भितर आनी किल्लायतांव. जे भाशेन एक झाड बरे भाशेन वाडटा जाल्यार ताका तो बरो जमनींतल्यान बरें सारें मेळटा आनी तें साऱ्या बरोबर तें वाडटा. तर दोनया आमी जाणो आमचें जिवीत तर बरें वाडटलें, एक झाड कशें आमचें जिवीत जातलें जाल्यार जेजू तूंच जावन आसा आमकां तो रोस वाडपाक. तूंच जावन आसा तें सारें आमचें जिवीत बरे भाशेन वाडपाक. कित्याक तूं तुज्या उतरान म्हणटाय दोनया तूं जावन आसा एक खरी दाखवेल आनी आमी तुजे फांटे. शिकय दोनया आमकां की जे मेरेन आमी तुका चिकटून रावतांव, फांटे त्या दाखवेलीक चिकटून रावतांव, तेन्ना आमकां तुज्या कडल्यान तो जिविताचो रोस मेळटा आनी आमी सदांच जिवाळ रोसरोशीत आसतांव. जे भाशेन ते दाखवेलीचे पानां हिरवीं आसतात, ग्रीन आसतात बरीं, ते भाशेन आमी सदांच रोसरोशीत आसतल्या आमच्या जाणटेपणार पासून. सर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दितांव. जेजूच्या नांवान आमी हुकूम घालतांव की ते सगळें जे वायट मेळेपण, पोजडपण, खोटेपण आसलें तें तुज्या खुर्सार दोनया तुवें तें खिळायलें म्हणून.
आनी कसलेंय जे कितें आमचे भितर वांकडे जिवीत आसा, आमच्यो वागणुको ज्यो देवाच्या उतराचेर आड वेतात, झगडपाक, लोकांच्यो चाडयो सांगपाक, खोबरो करपाक, हे सगळे जे तुज्या उतरा प्रमाणे ना, ते सगळे ह्या वेळार आमी नाकारताव आनी आमच्या जिवितांतले ते एकेच फारान भायर उडयता. तुका आर्गां दिता जेजू, मोहिमा तुका जेजू. तुजें उतर आमचे भितर आतां वावर करपाक लागले म्हणून, आनी आमचे भितर वावर करता आसतना खऱ्यांनीच आमच्या भितर एक भरपूर बरें पीक आमकां मेळटा आनी जेजूच्या नांवान एक फळादीक जिवीत आनी सुभाम जिवीत आमी जियेता जेजूच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन.